पत्रकारां खातीर 1 डिसेंबर सावन 5,000 रुपया पेन्शन आनी घरच्यां खातीर 2,500 रुपया करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान गूज आनी एडिटर्स गिल्डाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो। ह्या वेळार कांय पत्रकारांचो भोवमान जालो। पत्रकारां खातीर प्रशिक्षण केंद्र उबारतलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हळां। इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह फोटो जर्नलिस्टांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह 2-4 ग्रुप घेवन एक वर्कआउट करता। फुडल्या 4-5 दिसां भितर टीम हे करतात। ल्हानसो ग्रुप करून तांच्यांनी क्विक एक 15 दिसान 3 आठवड्या भितर म्हाका सजेशन दिवचे आनी नांवां परमनंटली सेपरेशन करपाची एक कोड ठरवचो, म्हणजे ताज्या प्रमाणे ते मागीर जातलें। 2 विशय, पेन्शन 1 डिसेंबराच्यान 5,000 रुपया पेन्शन मेळटलें, फॅमिलीक 2,500 मेळटले। ताचे खातीर जे कितें बदल करपाचे ते आहा ते केले वतले। पेन्शन मिनिमम 10 वर्सां मेळटलें, पण जर एक अमक्या वर्सा पलीकडे कोणें कॉन्ट्रिब्युशन केल्ल्याकूच मेळटलें। पयलींच सांगता, इन्शुरन्स जो कोण मेंबर जातलो ताका 5 लाखां पर्यंत इन्शुरन्स फॉर एनीथींग। कसोय डेथ जालो जाल्यार 5 लाखां पर्यंत, सिरियस इंजुरी जाली एक पर्टिक्युलर अमावंट पर्यंत हो इन्शुरन्स कवर ऑटोमॅटीक आसतलें। हावजींग स्कीम कॅन बी डिवायस्ड ऑन अ व्हेरी सिंपल लॉजीक दॅट वी गिव अलॉट ऑफ प्लॉट। तुमी एकत्र येवन यू कंस्ट्रक्ट युअर बिल्डींग, तुमकां कितें एसिस्टन्स जाय जाल्यार आमी दिता। अभिषेक इंजिनियरिंग ह्या शिपयार्डान चिखली वाठारांत जुवारी न्हंयेत घातिल्ल्या मातयेची CRZ पंगडान शुक्रारा पळोवणी केली। ह्या वेळार BDO आनी हेर अधिकारी आसले। CRZ नेम मोडून अभिषेक इंजिनियरिंग ह्या शिपयार्डान बेकायदेशीर बांदकाम केला अशी कागाळ चिखली नागरीक समितीन केला। ते खातीर CRZ पंगडान ही पळोवणी केली। Today's site inspection is conducted as per directives of the Environment Minister, and she had directed the office of the GCZMA and the Biodiversity Board to attend the site inspection. What are the irregularities carried by this Abhishek engineers? Blatant violations of landfill into the river Zuari. There was land of just around 1,400 square meters in survey number 16/6 of village Daboli. The rest of the area is all reclaimed by this owner. Survey number 72/1. Survey number 72/1 is under water. Actually, it is always submerged underwater, which he claims to be land. I am come from CVAC, Chikari Villager Action Committee. But you are not allowed inside? No, he stopped so many times. I even put 1 foot inside and he closed the gate. Who, the owner? Yeah, the owner, the people who are inside. We have come here for CRZ inspection and with DSLR personnel. He will take the appointment with Mr. Naik and bring his equipment, bring his assistant and survey the entire site, submit the report and then to CRZ, and then CRZ will discuss on that. गोयच्या 2 विमानतळांविशीं अभ्यास करपाक नागरी हवाई वाठारांतल्या तज्ञांची समिती नेमची आनी समितीचेर गोंयकारांक घालचें अशें आमदार विजय सरदेसायान सरकारा कडेन मागलां। ह्या समितीन गोंयांत 2 विमानतळांची गरज आसा काय ना हाचो अभ्यास करचो अशें तो म्हणटा। मोपा विमानतळ आयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद पडपाचो भंय ताणें उक्तायला। BJP आनी काँग्रेस दोगांनी कारस्थान करून दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद उडोवपाक almost यशस्वी जाल्ले आहा। There is a conspiracy which is because of the Maharashtrian bosses of both the BJP and the Congress to see that the airport goes to Mopa, does not remain in Daboli. की इंडियन दुसरे एअरपोर्ट्स फॉर एक्झाम्पल कोचीन, हैदराबाद आनी बेंगलोर जंय ओरिजिनेटिंग पॅसेंजर्स 10 पटीन चड आशिल्ले गोंयचे परस, थंय पसून तो सेकंड एअरपोर्ट बंद पडला। सरकारान जायच्या एक कमिटी अपॉइंट करची ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द सिव्हिल एविएशन फील्ड अँड गोवन टेक्निकल, गोंयचे ओरिजिनाचे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑन checking what is the feasibility of 2 airports for Goa. Thrust on Goans, and therefore
People of Goa should rise. So you feel certain politicians are exploiting it for their political gain? Every politician is there to exploit. Every politician So is this issue- but I am scared. I am scared that because politicians are involved, people are staying behind, and because people are staying behind, given the Sushagad nature of our Goans, we will awaken only after the damage is done. आता घेऊया 21.